तिस्कूसगाव वाठारात मंगळारा राती कार आणि बुलेट मदीं अपघात जालो। ह्या अपघातात साकोड्या वाठारांतलो बुलेट चालक प्रथमेश सावंत हाका दुखापत जाल्या। प्रथमेश हाचेर पिळिया भलायकी केंद्रात उपचार करून ताका घरा धाडला। फोंडें पुलिशेन अपघाताचो पंचनामा केलो। तिस्कूसगाव बाजारांत मंगळारा राती 11:30 वरांचेर कार आणि बुलेट यांचे मदीं समोरासमोर टक्कर जाली आणि ह्या एक्सिडेंटात बुलेट चलोवपी जो प्रथमेश सावंत आशिल्लो तो किरकोळ इंजर्ड जालो। ताका प्रायमरी हेल्थ सेंटर पिळिया हांगा ट्रिटमेंट केल्या नंतर घरा धाडलेलो आसा। त्याच बरोबर दोन्ही कारीचे तशेंच बुलेटीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान जाल्लें आसा। स्थानीक लोकांनी दिल्ले म्हायती प्रमाणे कार धारबांदोडेच्यान उजगांव वडा कडेन त्या दिशेन वयताली, तर बुलेट चालक धारबांदोडेच्या दिशेन वयतालो। समोरासमोर टक्कर जाल्ले कारणान बुलेटीच्या मोठ्या प्रमाणात तशेंच कारीचेंय नुकसान जाल्लें आसा। फोंडा पुलिसांनी ह्या एक्सिडेंटाचो पंचनामा केल्लो आसा। तिस्कूसगांवच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नेश च्यारी।